बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरान घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। बस्तोडा हल्लो प्रकरणात हॉल्डोनचो आमदार कार्लोस फेरेरान आयज भाजपाचेर फोग काडलो। ह्या प्रकरणात बस्तोडात जो हल्लो जालो तातूंत भाजपाच्या एका सदस्याचो हात आसा अशे तरेचो गंभीर आरोप ताणें केलो। ताकाच लागून BJP ह्या प्रकरणात रस घेयना काय कितें असो प्रश्नय ताणें विचारलो। हरशी बेटी पढाओ बेटी बचाओचे नारे दिवपी भाजपा आयज ह्या प्रकरणात वोगी कित्याक आसा अशें कार्लोस विचारता। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी दक्षिण गोंयांतल्यान येता। दामू नायकान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला। तें म्हटल्यार की भाजपाचें मिशन सालसेट बीन कांय ना अशें ताणें म्हटलां। सगळ्या मतदारसंघाच्या बाबतीत आमी समान न्याय करतात। उदरगतीच्या बाबतीत खंयच्याच मतदारसंघात फाटी दवरिनात, जावं तो मतदारसंघ विरोधकांचो आसूं वा आमच्या स्वताच्या आमदारांचो, सगळ्यांच्या बाबतीत आमी समान न्याय करता अशे तरेचे स्टेटमेंट ताणें केल्लें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जनगणनेच्या बाबतीत जनगणना जावपाची आसा आनी ती फुडल्या वर्साच्यान सुरवात जाता। 2026च्यान जनगणनेक सुरवात जाता आनी ही जी जनगणना आसा ती जाती निहाय जातली, म्हणजे सगळ्या जातींच्या बाबतीत जातली। कितले लोक खंयच्या जातींचे कितले लोक आसात हे संदर्भात जातली। 2011 फाटली जनगणना जाल्ली आनी ह्या वेळार जी जनगणना जातली ती जातींच्या बाबतीत आसतली। हे जनगणनेत हे जे जनगणनेचे फाटभुंयेर STचो जो लिडर आसा प्रकाश वेळीप ताणें एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केल्लें आसा। तें म्हटल्यार ST आरक्षण जावपाचें आसा आनी ह्या सेन्ससाचो ST आरक्षणाचेर परिणाम जातलो काय कितें अशें ताका जेन्ना विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की ह्या सेन्ससाचो ST आरक्षणाचेर कसलेच तरेचो परिणाम जावचो ना। कित्याक तर 2011 जी जनगणना केल्ली त्या आदाराचेर ST मतदारसंघ आरक्षीत करतले आनी हे विशींचें बील आसा ते संसदेच्या दोनूय सभाघरांत चर्चेक आयिल्लें आसा आनी ह्या फुडल्या पावसाळी अधिवेशनात हे बील जे आहा ते पास जातले असो तरेचो विश्वास तांणी उक्तायला। आनी त्या धर्तरेचेर म्हणजे 2011च्या जनगणनेच्या धर्तरेचेर आमकां जे आहा ते मतदारसंघ राखीव करतले असो विश्वासय ताणें उक्तायला। ह्यो ज्यो तीनय सविस्तर बातम्यो आहात त्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। तर तुमकां खबरूच आसा फाटले कांय दीस पयलीं बस्तोड्या एका जोडप्याचेर हल्लो जाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली। तर हे हल्लो करपी जे आसा हांचेर फावो ती कारवाय कित्याक जायना असो प्रस्न थळावो आमदार कार्लोस फेरेरान उपराशिल्लो आसा। तशेंच बेटी बचाओ बेटी पढाओ हो नारो दिवपी भाजपा सरकाराक बायलांच्या सुरक्षे विशीं कांयच पडून गेलें ना काय कितें असोय प्रस्न तांणी केला। तर हातूंत खंय तरी भाजपाचे जे वावुरपी आसा तांचो हात आसतलो असो आरोप तांणी केल्लो आसा। तर फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। एक कोलवा वाठारांत एक धक्कादायक अशी घडणूक आतां उक्ताडार येयली ती म्हणजे जी बारीक 6 म्हयन्याचे जे भुरगे ते आसा ते सद्या कोलवा एका बाकाचेर सांपडिल्ले आसा। आतां ते भुरगे कोणाचे या कितें अजून कांयच म्हायती मेळूंक ना। थळाव्यांनी हे जे भुरगे आहा ते पुलिशेन कंप्लेनूय केला आनी तशेंच आतां त्या भुरग्याची आतां ते हॉस्पिटलान आसा सद्या तेजे उपचार सुरू आसा। पण सद्या जेन्ना अशें म्हणटा की देव जेन्ना भुरगे दिता तेन्ना एक खूब व्हडली गजाल आसता। बट जेन्ना
पासून भुरग्यांक अशें जर समज करता खरेंच एक काळजार लागपाची जी घडणूक आसा. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे मये वायगणी पंचायतीन एक वेगळेंच आमकां राजकारण सुरू जाल्लें दिश्टी पडटा. तशेंच 8 दीस पयलीं जो सरपंच या उपसरपंच जाल्लो ताबो दिल्लो तेजो रोखडेच एका दिसान तेजें पद घेतिल्लें आसा आनी तेजी आयज बसका जाल्ली आसा. आनी तेजेर थंयसरले जे 11 पंच आसले तेंच्यांनी 11तले 8 जाण तेजे अविश्वास थाराव घेतिल्ले ताका तें पद आतां सोडपाचें पडलां. सो ताजें अशें म्हणणें की आपल्या कडेन हेजी खरीच चुकीची गजाल घडला. आनी तो अशेंय म्हणटा की जे कोणी भाजपा सरकाराक जो तेंको दिला पळय तेजेर सरकारान लक्ष दिवचें. ह्यो दोनूय बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. आयची एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार ही अपडेट आसा ती 3 जुनाक ही घडणूक घडली ती म्हळ्यार अर्मला दर्यादेगेर पर्यटकांनी थळाव्या एका फिशरमॅनाक मारपेट केलेली आनी त्यांचे जे एक ल्हानशा कारणा वयल्यान वाद जाले आनी वादाचे बदल ते मारबडयत जाले. आनी ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलिसांनी महाराष्ट्राच्या 6 जाणांक अटक केल्या. तांची नांवां जी आसात ती अशी आसात ती म्हळ्यार सागर झळके, सौरभ वळेकार, कृष्णनाथ वायगडे, राजेंद्र रावळ, कृष्णनाथ वांयगडे आनी शिवानंद भंडारी ह्या 6 जाण हे जे उरिल्ले 4 जाण आहात तांकां कोल्हापुरांतल्यान अटक केल्या. आनी पयलीं 2 जे आसा सौरभ वळेकार आनी सागर झळके हांकां थंयसरून अटक केल्लेली आसा. आनी ह्या घडणुकेक लागून सद्या हरमल वाठारांत तिडकीचें वातावरण निर्माण जालां आनी ह्या घडणुकेचो जो थळाव्या नुस्तेकारांनी आसा तो निशेध केलेलो आसा. दुसरी जी बातमी ती म्हळ्यार रिगार्डींग जे वॉटरफॉल्स आसा तेजेर आसा ती म्हळ्यार वॉटरफॉल्सांचेर वचपाक बंदी ना, मात थंय वचून उदकांत जे न्हातात किंवा देव स्विम करपाक वयतात ताचेर बंदी आसा अशें रान महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या राणे हांणी सांगलेलें आसा. तशेंच मैना पी, सावरी आनी पाली तशेंच दूधसागर धबधब्याचेर राना खात्यान वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध केल्ल्यो आसा आनी पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर थंय सुरक्षा रक्षकूय तैनात केलेले आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळयात. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड ही जायत आसा, हाचेर खंय तरी आळाबंद दिवपाची गरज आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे कडशी मोपा जे 3 पूल आसात ताचेर दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी पावसाच्या दिसांनी उदक साचिल्लें आसा. हे विशीं थळावो आमदार जो आसा तांणी फाटल्या खेपे पळोवणी केली आनी हे ब्रिजाची उंचाय जी आसा ती वाडोवन दितले अशें म्हणून आश्वासन दिलें. पूण अजून मेरेन कांयच कोणेच दखल घेतिल्ली ना म्हणून थळावे जे आसा ते बेजारल्यात आनी हाचेर बेगिनांतल्या बेगीन उपाय येवजण काडची अशी म्हणून तांची मागणी आसा. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमे खाला संसड्यार झाडां रोयतले आनी संसडो पांचवोचार करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच पुराय गोंयान फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां रोयतले अशें तांणी सांगिल्लें आसा. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान संसड्यार जाल्ल्या सुवाळ्याक मंत्री विश्वजितान हें सांगिल्लें आसा. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो कांय म्हत्वाच्यो अपडेट्स. आनीकूय ज्यो अपडेट्स आसात त्यो आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतले. तुमकां आमच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळोवचें. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. तर हें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा गुगळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी